आयज आमी हांगा सगळेचे काँग्रेस यूथ आसा, बाकी सगळे काँग्रेस वर्कर आहा। आयज मुद्दम हांगा हेल्थ सेंटरान येयले, बिचोले हेल्थ सेंटरान। आयज एक मेन प्रश्न असो आहा बिचोलेची जनसंख्या कितली आसा ही सरकारान किंवा जो लोकल MLA आसा तेंच्यांनी हेचेर विचार करपाची गरज आसा। आयज हे जे हेल्थ सेंटर भायल्यान बिल्डींग बरी दिसता, सुंदर बिल्डींग आहा, व्हडली बिल्डींग बांदल्या, पण बिचोलेन म्हाका दिसता तेंच्यांनी हांगा जशें आयज आमी लोकां खातीर हांगा येयल्या, तेंच्यांनी हांगा येवन जी सत्य परिस्थिती कितें घडटा हांगा लोकांक ते पळोवपाची गरज आसा। मोठी भाशणां दिवन किंवा मोठे मोठे सांगून आमी हे केले ते केले हेचेर कांय अर्थ ना। आनी आयज प्रत्येक बिचोलचो जो नागरीक आहा तेंच्यांनी आयज एक विचार करपाची गोष्ट आसा की बिचोलेन प्रत्येक वेळार हेच घडलेले आसा पळय। आयज बिचोले इतले आतां हेंच्यांनी डेव्हलपमेंट म्हणटा, सादे जर हेल्थ फॅसिलिटी हे प्रॉपर दिवं शकना जाल्यार कितें उरलें? म्हणजे बिचोलकारां हांकां निवडून दिना, बिचोलकारां लोकप्रतिनिधी ना। हेचो एक आयज खंय तरी प्रत्येक लोकांनी, प्रत्येक नागरिकाक बिचोलचे आयज हांव रिक्वेस्ट करता की हेचेर विचार करा तुमी। आयज विचार करपाची गरज आसा प्रत्येकाक। आता आमी हेल्थ ऑफिसराक लेटर दिले, तेंच्यांनी मान्य केला की आपण जे कितें फॅसिलिटीज हांगा सारक्यो ना तेंच्या बद्दल आपण लेटर दिवन डिपार्टमेंटाक कळयलां म्हणून। एक 4 डिसेंबरान लेटर दिला 2018, परत 2 तारखेक दिल्लेले आसा, फेब्रुवारी 18 तारखे 2018च्या। जाल्यार ह्या हेचेर अजून पर्यंत सरकारान कांयच कारवाई केल्लेली ना आनी ह्यो फॅसिलिटीज दिवपाक कांयच हालचाली केल्ल्यो ना। काँग्रेस आमचे तेंच्यांनी आयज मेमोरंडम प्रायमरी हेल्थ सेंटराक दिवपाचें म्हणून हें केलें, कित्याक आज प्रायमरी हेल्थ सेंटरान आज आमची सुविधा बरोबर ना। आयज पळोवपाक गेलो जाल्यार एक दिसाक नात म्हणल्यार 250 ते 300 पेशंट आसता, तो एक डॉक्टर आसता। एक डॉक्टर म्हणजे कितें आसता, तो जर OPD आसलो जाल्यार ताका अटेंड करपाक मेळना। केन्ना कॅज्युअलिटीन सिरियस केस जाता तेन्ना तो थंय वयता, एक 15 मिनीट 20 मिनीट तो आपलो टायम थंय काडटा। ते म्हणून ते पेशंटाचें आसता, कित्याक सांग, पेशंट कोण डायबिटीज पेशंट आसता ते लायनीक आसता, कोण प्रेशराचो आसता, कसले टायप्स ऑफ पेशंट आसता। तर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, आतां कितलींच वर्सां पयला जाल्यार ते कांयच तेंचे कडेन जायना आनी गोवोरमेंटांनी हेचेर लक्ष घालपाचो आनी हेचेर कितें आमचे कडेन कितें कमी आसा ती कमी आमची पूर्ण करपाची अशें हांव तेजे कडेन मागतां। आनी आमी एक मेमोरंडम ताका दिला, हाका मेडिकल सुप्रिंटेंडंटाक मिसीस बांदोडकर। तेणी ती आपूण सांगला ती की आपूण म्हणटा की आपूण लेटर बरयलें म्हणलो कितें कितें आमचे कडेन फॅसिलिटीज कमी आहा, पण तेजेर म्हणटा ती रिप्लाय येयना जाल्यार आपूण कितें करूं शकता। तर हांव अपील करता गोवोरमेंटाक की टोटल म्हणटा गोवोरमेंट फेलियर। हेल्थ मिनिस्टर हांव म्हणटा तो बेश्टे बसलेलो आसा, कांयच करना, म्हणजे लोकांची ताका परवत ना। हेल्थ डिपार्टमेंट आयज पयला आमी आसतले एक सरकार BJP गव्हर्मेंट खुबशे एडवर्टायजमेंट चल्ला। फक्त बांबोळे जे हॉस्पिटल आहा GMC आनी म्हापसा एक आजिलो हेचेर खुबसो खर्च केलो, खुबश्यो सुदारणा केली, हे प्रत्यक्षान हे सांगत आसता, हेचेर एडवर्टायजमेंट चालूच आसता। पण आयज जेन्ना ग्रामीण भागान आमी पळयता तेन्ना ह्यो चड सुविधा तुमी थंय वचून सुद्दां पळयात, जेन्ना ह्या आजिलोन किंवा बांबोळे हांगासर लोक चडशे ग्रामीण भागांतलेच आसता, तेन्ना ह्या सरकारा कडेन मागता की ग्रामीण भागान येवन पयलीं हेचें इन्स्पेक्शन करचें आनी ग्रामीण भागांतल्या लोकांक पयलीं थंयसर सुविधा पयलीं प्रोवायड करच्यो।